देवस्थान बोरीच्या वतीन हांव स्वागत करता। आनी आमी सादारण आतां एक 11 म्हयन्यांनी म्हणजे 1 वर्सान मेळटा, पोरू 1 वर्सा पयलीं मेळिल्ले। आनी ऑब्जेक्टीव तोच आशिल्लो की सिद्धनाथ, श्री सिद्धनाथ पर्वत ह्या जागेचे ट्युरिस्ट लोकेशन किंवा एक पर्यटन स्थळ म्हणून ताका मान्यता मेळ्ळ्या ताका, पूण ताचो डेव्हलपमेंट जावचो, विकास जावचो ह्या उद्देशान आमी मुद्रा प्रतिश्ठानान एक पावल घेतलां। तर पोरू 2 डिसेंबर 2017 ह्या दिसा आमी कार्यक्रम केलो सिद्धनाथ स्पंदन पयले पर्व। अंदू तोच कार्यक्रम 22 डिसेंबर 2018 सिद्धनाथ पर्वत बोरी हांगा आसतलो। वाडलो तो रस्तो जावपाक जाय म्हणून, आनी ताका लागून तो रस्तो थंय रस्तो जावपा ना। आतां लोक खूब थंय वयर वचपाक लागले। आमचो मूळ उद्देश आशिल्लो गेल्ले वर्सा स्पंदन म्हणून कार्यक्रम करपाक, आनी म्हज्यान प्रपोजल मुद्रा प्रतिश्ठान तर्फे घालें की मूळ उद्देश सिद्धनाथ पर्वताचे थंय प्रचार आनी प्रसार जावचो। प्रचार इतले खातीर जावचो, इतले सुंदर जागो थंय आसा, इतलें सुंदर हवामान आसा, लोकांक खबर नाशिल्लें, कारण थंय वचपाक पयलीं वाट नाशिल्ली, वचपाक रस्तो नाशिल्लो। खूब पुरातन मंदीर आसा। सिद्धनाथ मंदिराचे थंय ते स्वयंभू लिंग जें आसा, स्वयंभू लिंगा एक शेतकाऱ्याक ते मेळ्ळें अशें आख्यायिकी आसा। पुरातन म्हणजे आमच्या नवदुर्गे मंदिराचे परत पयलीं ताजी पयलींचे ते आमचे नवदुर्गे मंदिराक 400 वर्सां बांदून जाल्यार ताच्या पयलीं जालें, पूण त्या वचून मागीर तितले उजितावस्थेंत येवचे हाचे खातीर हो आमचो उपक्रम आसा। थंय आतां सिद्धनाथ पर्वत थंय शिवलिंग आसा, थंय भस्माचो दोंगर म्हणून आसा, पूण शिवाची जे कितें आसा थंय भुताळ म्हणून आसा। ही जी नांवां जी आहा दिल्ली आमी दिली ना, ती परतन पासून तितले देवळाच्या हाजे बरोबर आयिल्ली आसा। आनी थंय भस्माचो दोंगर आहा म्हण थंय भस्मास मेळटा, खरेंच भस्म मेळटा, म्हणजे भस्मा सारकी माती मेळटा। भुताल म्हणटात सिद्धनाथा परसय वयर मातशें शिखर आसा, थंय लागीं ते परिसरांत जाता। अशें सिद्धनाथ देवस्थान आमचे मुखार आनी वयर सरचें, बाकीच्या देवस्थाना बरोबर बाकी लोकांक ताजो लाभ जावचो हो आमचो उद्देश आसा। आनी हाजे खातीर मुद्रा प्रतिश्ठान आनी मुद्रा प्रतिश्ठानचे अध्यक्ष बाब आमचे पैदरकार हेणी गेल्या वर्सा पासून फुडाकार घेतिल्लो आसा, आनी आमचो तांकां फूल फाटींग आसा। हे देवस्थान जें आसा तें उजिता वचतें आनी मुखार ताजो आनी वाड जावची, मोठ जावचें अशें।